एकदम रिकॉर्डार येवपाक सोदता. आमचो जो CEO आसा थिंगा मोस्ट इनएफिशियंट एंड इनकम्पिटंट, तो कांयच काम करना. आतां रेग्युलरायज करपाक हांवें बोर्ड मेंबर हाडून हिंगा दवरलेले. म्हणजे आमचे ऑनरेबल चेअरमॅन एंड ऑनरेबल MLA ऑफ मांद्रे मिस्टर G. Tarolkar came with all his board members, all his MD and all officials. They agreed, just send a request from the municipality to regularize whatever that can be regularized. Even this he has not been doing. He has certain reservations, then he is unfit to be there in that chair as chief officer. And I would request Honorable Chief Minister to remove him immediately, because one thing is not to do a thing, but propagating it cannot be done behind our back after agreeing. It's like making a mockery of the system. I will not allow such a thing to happen. And as mandated, as has been promised to the people here, these houses ultimately have to be regularized. The housing board is inclined to do this work, आणि हाऊसिंग बोर्डान सांगला आम्ही करून दितले. बाबजीत आरोलकर सांगता हें जावपाकूच जाय, आम्ही करून घेया. सो हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एक मिटींग आपय हें सॉर्ट आउट करपाक लायतलो. पूण तो आसचे पसून हें जावपाना. सो एक बरो कॉम्पिटंट ऑफिसर आमी थिंगा हाडटले. असले ऑफिसर आसल्यार म्हाका दिसता खंयचेच काम जावपाना. कित्याक हे भाशेन केलें जाल्यार सगळे पेंडींग उरतले, मागीर कितें फायदो. सो ताका लागून आमची कामां मातशें फास्ट करप आसता. कोणा पळय ती पद्दत घोस्ता येना वा तें कामूच करपाक सोदना, तेणी घरा बसपाचें.